नमस्कार इश्टानो, हांव पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकार मडगांव गोंयचो. आज आमी गांधीजीचेर कविता सादर करुया. ज्या कवितेचें नांव आसा गांधी नीती. रस्किनच्या अन टू द लास्ट हे पुस्तकान गांधीजीक जिंकलो. रस्किनच्या अन टू द लास्ट हे पुस्तकान गांधीजीक जिंकलो. तेच प्रभावान सहकार आणि श्रमाच्या बळान गांधीजीन आख्खो संवसार जिंकलो. गांधीजीन आख्खो संवसार जिंकलो. विशाल उच्च बापूजींच्या विचारांनी जिणे मार्गार उजवाड घातलो. राष्ट्रपिता म्हणून जाका राष्ट्र नमता त्या महामानवाक ताचेच भुंयेर हालीं लोक विसरत चल्ले. राष्ट्रपिता म्हणून जाका राष्ट्र नमता त्या महामानवाक ताचेच भुंयेर हालीं लोक विसरत चल्ले. संवसारभर जो महानायक नावाजलो. लोक विसरत चल्ले जाका संवसारान महान आत्मो मानलो. विशाल उच्च बापूजींच्या विचारांनी जिणे मार्गार उजवाड घातलो. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती इतलेच कांय शाण्यांक खबर आसता. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती इतलेच कांय शाण्यांक खबर आसता. कारण त्या दिसाक भाशणां ठोकपाक चान्स आसता. चड शाण्यांक इल्ली फुरसत नासता. जाणून घेवंक पासेस नासता. बापूजी एक व्हड युग पुरुश आसलो. विशाल उच्च बापूजींच्या विचारांनी जिणे मार्गार उजवाड घातलो. आमचे राष्ट्र घडोवपी महाआत्म्याक विसरून लेगीत कसो विसरतलो. आमचे राष्ट्र घडोवपी महान आत्म्याक विसरून लेगीत कसो विसरतलो. तांचेर आडवाद करपी लेगीत नक्कीच एक दीस साबुद्दीन येतलो. तेच केन्नाय तरी म्हणटले आयज असंतोष अविवेक धुमशेलो. अविचार विनाश निस्तरावपाक हाच्या फुडें गांधी नितीचोच आधार जातलो.